फोंडा शार आनी कुर्टी पंचायती खातीर अंडरग्राउंड वीज केबल लायनीचो बुन्यादी फातर आयज बसयलो। कृषी मंत्री रवी नाईक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। पळयात, फोंडा आनी कुर्टी खातीर जमनी पोन्ना वीज केबलिंग करपाच्या कामाचो बुन्यादी फातर आयज कृषी मंत्री रवी नाईकाच्या हस्तुके बसयलो। एडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, मुखेल अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस, फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेश नाईक आनी हेर हजर आशिल्ले। लोकांनी केबलिंगाच्या कामाक सहकार्य दिवचें, कृषी मंत्री रवी नाईकान उलो मारलो। 70 crores 70 कोटीचे काम मेळटले आनी कारण आमच्या गोंयांत आमी सगळे लोकांक लायट दिता। इवन गरीब जे लोक आसा झोपडपट्ट्यांत तांकां लायट दिता, कारण आमचे हेल्थ एक्ट आसा आनी हेल्थ एक्टानुसार आमी तांकां लायट आनी उदक तांकां आमी दिता गरीब लोकांक। पूण तांकां आमी कसलेच तांकां आमी कांय विचारना, पूण आमी दिता तांकां रेजिस्ट्रेशन काय म्हणटा प्रत्येक मनशाक जगता लागून लायट आनी उदक आमी गरीब लोकांक दिता। मुखेल अभियंतो स्टीफन फर्नांडीसान सांगले, कुर्टी पावर सबस्टेशन अपग्रेडेशनाचे काम हालींच सुरू जालां। जानेवारी 2024 मेरेन ते पुराय जातले। आयकयात। सो आम्ही आलीच 1-2 महिने पहिले क्रोजाचो ट्रान्सफॉर्मर 63 MVA आणि त्या सबस्टेशन अपग्रेड करपाक घेतला 600 to 50 क्रोज 50 आणि ते काम ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें आसा। ट्रान्सफॉर्मर ऑर्डर दिल्ली आसा आनी ते काम बाय जानेवारी 2024 ह्या वर्सा कंप्लीट जातलें। सो इन द नेक्स्ट 8 to 10 months लागतले ताका। एक ट्रान्सफॉर्मर एक फावट ऑर्डर दिल्ल्या उपरांत 12 महिने मिनिमम लागता ताका मॅन्युफॅक्चर करपाक। एक हो ट्रान्सफॉर्मर मेन पोंडा, उसगांव, फर्मागुडी ह्या वाठार सेंट्रल गोवा तशेंच साऊथ गोवाक आमचे वेर्ना मागीर शेल्डें तशेंच नॉर्थ गोवा पणजी कदंबा सबस्टेशन जे आसा ताका केटर करता हो। सो मेन हो ट्रान्सफॉर्मर अशें आमी म्हणूंक शकता ऑलमोस्ट 70% गोंयांक होप करता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, श्वेता गांवकर आनी भक्तीपय बाळगी।